जिल्लो पंचायत सदस्य आणि उपमुख्यमंत्री अशी सगळीं पदां भुशोवन लेगीत बाबू कवळेकारान केन्ना माज केल्लो ना। ताचे सादे वागणुकीक लागून तो लोकांच्या लागीं रावला, भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावडेन सांगले। मंगळारा तनावडेन केप्यां वचून बाबूच्या प्रचारांत वांटो घेतलो। बाबू कवळेकाराक वेंचून हाडपाचें आवाहनूय तनावडेन ह्या वेळार केलें। ते केपें मतदारसंघात मुद्दम कार्यकर्त्यांक मेळपाक खातीर आयिल्ले आसात। पूण सगळे म्हज्या मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन अध्यक्षाचो आभारी आसा, जेणे करून एक अथक परिश्रम घेवन त्यांच्या कारकिर्दी भितर जेन्ना जिल्हा इलेक्शन जालें ते एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन केन्नाच जिखली ना। अशे पद्दतीन पार्टी लायन इलेक्शन जें आसा तें त्यांच्या अध्यक्ष खाला जिखलें आसात। तेजे उपरांत नगरपालिकेचें इलेक्शन सुद्दां त्यांच्या अध्यक्ष खाला जिखलें आसा आनी हें परत तिसरी इलेक्शन त्यांच्या अध्यक्ष जाता जें विधानसभेचें इलेक्शन। आनी म्हाका खात्री आसा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणटा अशें भाजपा सत्तेक येतली आनी परत एक फावटी हॅट्रीक करून म्हणटा अशें भाजपाक म्हणजे सरकार काम करपाक मेळटलें। हांव परबी दिता तांकां की तेंच्या अध्यक्ष खाला बरें काम करता ते। बाबू कवळेकर हे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे उमेदवार आसात। गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आनी हांव तशे सुरवाती पासून आमदार बरोबर आनी आमी दोगूय बरे मित्र सुरवाती पासून। पण म्हजी वेगळी पार्टी बाबूची वेगळी, पण एक अत्यंत बऱ्या तरेचें मित्रत्व, सगळ्या तरेची पोजिशनां घेवन सुद्दां म्हणजे ताणें स्वताचे जिल्हा पंचायत सदस्य आसले, आमदार जाले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन जाले आनी उपमुख्यमंत्री जाले। पण तेंच्यांनी जो स्वभावा भितर आपल्याक केन्नाच बदल घडोवना आनी म्हाका दिसता हांव आज सबंद सानवेळ पासून त्यांच्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांत फिरतालो। एक बऱ्या तरेचें वातावरण ह्या मतदारसंघा भितर आसा। म्हाका पूर्ण खात्री आसा बाबू बऱ्या मार्जिनान ह्या मतदारसंघा भितर परत एकदा केपेंचे सगळे ह्या मतदारसंघातले भाव भयणां सगळीं मोठ्या संख्येन 14 तारखेर कमळाचेर मत मारून ताका बहुमतान परत एकदा 5व्यांदा विधानसभेचेर धाडटले, हातूंत मातूय दुबाव ना।